गोवा युनिव्हर्सिटीच्या टेक्निकल चुकीक लागून भुरग्यांक 0 वा कमी मार्क पडले आसत जाल्यारच रिव्हॅल्युएशनाक अर्ज केल्ल्या भुरग्यांक पैसे रिफंड दितले। सरसकट सगळ्यांक रिफंड मेळचे ना म्हणून रजिस्ट्रारान कॉलेजीच्या भुरग्यांक क्लियर केला। कितलेशाच भुरग्यांक 0 मार्क पडले म्हणून कंप्लेनी घेऊन भुरगे गोवा युनिव्हर्सिटीत गेल्ले। गोवा युनिव्हर्सिटीन कॉलेजीच्या भुरग्यांक पडिल्ल्या कमी आणि 0 मार्काविशीं कागाळींची दखल घेतल्या। ह्या भुरग्यांनी फाटल्या सप्तकात युनिव्हर्सिटीत वचून युनिव्हर्सिटीच्या पेपर तपासतल्यांच्या नावान बोवाळ सुरू केल्लो। उपरांत कॉलेजीकडच्यान डाटा घेऊन त्या प्रकाराची युनिव्हर्सिटीन चौकशी केली। युनिव्हर्सिटीच्या तंत्रीक चुकीन मार्क कमी पडले आसत जाल्यार पैसे रिफंड करतले म्हणून आता रजिस्ट्रारान भुरग्यांक खंय उतर दिला। आम्ही एक इश्यू रेज केल्लो की रिव्हॅल्युएशन आणि करेक्शनाचो युनिव्हर्सिटीन 5th सेमिस्टरचो जाल्लो 3rd इयरांच्या भुरग्यांचो तितून भितर आमकां खुबश्यो त्रुटी दिसून आयल्यो। त्या खातीर आमी इश्यू रजिस्ट्रारा कडेन तशेंच युनिव्हर्सिटीचे एग्जामिनेशन कंट्रोलर जे आसा तेंचे मुखार येल्लो आणि आज आमी रजिस्ट्राराक स्पेसिफिकली मेळपाक आयिल्ले ते इश्यू आमचे जे डाउट्स आशिल्ले ते क्लियरली तेंच्यांनी आमकां क्लियर केल्ले आसा। एक्सेप्ट केला की ती क्लॅरिकल मिस्टेक जाल्ली आसा आणि ते स्टुडंट जे आसा तेका रिव्हॅल्युएशनाक घातले सुद्दां जाल्यार तेजो पेपर तेका परत तपासपाक पर्सनल तपासपाक दितलो आणि तेका तेजे पयशे जे रिव्हॅल्युएशनाचे आसा ते सगळे पयशे तेका रिफंड मेळटले। तेका एक सुद्दां पयसो तेजे कडल्यान युनिव्हर्सिटी घेवची ना। तशेंच आनीक कोणाचे जर क्लॅरिकल मिस्टेकी खातीर जर भुरग्यांक मार्क्स कमी पडला जाल्यार ते रेक्टिफाय करतले आणि तेजे सुद्दां जे पयशे आसा ते रिफंड मेळटले आणि तांकां कांयच पयशांचे हे करपाक पडचें ना। पण थोडे भुरग्यांनी मार्क्स कमी पडला आपल्याक दिसता म्हणून रिव्हॅल्युएशनाक घातला, सो तेंचे परत मेळचे ना। समज पेपर सारखे करेक्ट केला जाल्यार पैसे फक्त टेक्निकल मिस्टेक असल्यारूच रिफंड जातले। भुरगे मागतात तशें सरसकट सगळ्यांक रिफंड मेळचो ना। बाकीच्या मुद्द्यांचेर युनिव्हर्सिटीन पैसे परत दिवपा विशीं विशय वेगळो, ताचेर खंय मागीर विचार करूं येता। सद्याक 0 पडिल्ल्यांक तातले तातूंत थाकाय। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार। मडगांवां कोंबा सिवेजीची टाकी फुटिल्ल्यान लोकांक बरो त्रास जाता। सिवेजीची घाण नातलांचे क्रिप्स आनी खेळपाच्या ग्राउंडाचेर पावली। सिवेजीच्या घाणीन रोगराई पातळत म्हूण लोकांक भंय। बेगोबेग फुटिल्ली सिवेजीची टाकी रिपेर करची ना जाल्यार खंय लोक ताचेर माती वतयतले। प्रॉब्लेम फेस करता सिवेज लायनीचो, तर आतां ते आमची मेन इवेजची फुटून सगळें उदक भायर सरता। हांव गव्हर्मेंटाक इतलेंच मागता की नॉर्दर्न मेन लायन आसा ती करून घेवचें आनी आमकां ह्या त्रासांतल्यान भायर काडपाचें। आमकां ल्हान भुरगीं आसा तांकां हो प्रॉब्लेम जाता। फोन पडलो स्टेशन आपण दाखयलें, आतां 2-4 म्हयने जाले, मागीर अकस्मात कोत म्हणून आला मागीर फुटो म्हणून फाल्यां हांव त्यात दाखयलें ना त्याच गुन्यांव ना कांयच ना त्याच करना। तेणें कितें केलो न्हू इटान मारपा इटान करपा हें 84 कितें तरी इटान करपाचें आतां ते फुटोन पांय फुटोन सगळें तें उदक म्हणजे भुरग्यांकूय कांय ना। त्या भुरग्यांक हाडपाचें तें ना, त्या भुरगीं मागीर हाडपाचें ग्रावंडार तें कांय ना। सिवेजीच्या उदकाक लागून गांवच्या बायांचें उदक घाण जालां। पिवपाच्या उदकाकूय लोकांचे हाल। ना मरे खंयच्या वर्सा उदक येवनाशिल्लें आमच्या भितर बांयत एक टायम फर्स्ट टायम उदक येयलें। ते टँकी फुटसान हय टँकी फुटली तेन्नाच्यान उदक येयलें आनी तुमकां रावपाक बी त्रास जाता। हय त्रास जाता भरपूर किमती बीन भरपूर लागता। टाकीन फुटल्यानी सगळें वास येता, रावपाक न्ही आमकां रातभर न्हीद पडना आनी तोंड धापून न्हिदता आमी। आनी आतां मागीर 2 घरां तर चडूच आसा कित्याक ल्हान येदोसूच भुरगो म्हणल्यार आसाच 4 म्हयन्याचो, ताका चड त्रास जातले। आनी जर तर गव्हर्मेंटान तर हे घेयना न्ही आमी ट्रकान म्हणलें माती हाडून पुरयतली आनी जबर रस्त्याची तर ओपन जाले न्ही ते आमी जबाबदार ना। तितले तेणे आतां खावपाचें आनी मेन म्हणल्यार पळय बांय आमची हे आतां खावपाक आमकां उदक ना मेन म्हणल्यार। आनी हे टाकी आतां फुटल्या आनी आतां उदक कशें जाला तुमकां पिवपाक ना, आमकां पिवपाक मेळना उदक ते घाणी उदक भितर सगळे ते वास येता उदकाक। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। घेव एक ब्रेक।